नमस्कार. जय भवानी जय शिवाजी. आम्ही आज हांगासर बसलेले आसा अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज मुरगांव शाखा मुरगांव तालुका ही समिती हांगासर बसलेली आसा. आम्ही आज हांगासर बसलेले आसा इतल्याच कारणा खातीर की वर्ष पद्धती प्रमाणे शिवजयंती जी आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर शिवजयंती एक मोठ्या उत्साहान साजरे करतात आणि आमकां हें खबर आसा की हो व्हडलो उत्सव आसता आणि त्या उत्सवाचे एक भाग म्हणून आमी गेली 20 वर्सां आमच्या हांगासर सड्या भागान किल्लो जो आसा त्या किल्ल्याचेर आमी सदांच शिवजयंती साजरी करतात. ह्या वर्सा आणि गेली कितलीशींच वर्सां आमी ही परंपरा कायम दवरलेली आसा. त्या निमित्तानूच आयज तुमच्या फुड्यान सगळ्यां कडेन आव्हान करपाक आयिल्ले आसा की शिवजयंती जी 19 तारखेक आसा ती आमी किल्ल्याचेर साजरी करपाची आसा आणि बरोबर 10 वरांचेर. आणि ह्या किल्ल्याचेर कार्यक्रमाक सगळे जितले मुरगांववासी आसा पळय तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हें सामील जावचें. ह्या शिवजयंतीक प्रमुख पावणे म्हणून आमचे आसतले आमचे माननीय आमदार श्री संकल्प बाब आमोणकर. तशेंच त्याच्या पयलीं 18 तारखेक आमी नाटक दवरिल्लें आसा रवींद्र भवनात आणि ते म्हणजे आमच्या श्री संकल्प आमोणकर यांच्या सौजन्यानूच हें नाटक आमी दवरलेलें आसा. माहिती आनी प्रसिद्धी खातें अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज आणि रवींद्र भवन बायणा हांच्या जोड पालवान हें नाटक आमी दवरलेलें आसा. तेन्ना हांव सगळ्या मुरगांववासियां कडेन मागता की त्या नाटकाक तुमी हाजीर रावचे. हे सगळ्या कार्यक्रमाक सुभाष फळदेसाय आमचे मिनिस्टर आसा सांग्याचे ते पर्सनली हितून इनवॉल्ड आसता आणि ते कितें चल्लां आणि कशें फुडें जातलें आणि कशें जें काम आसा तें एक्झिक्यूट करपाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें हे बारकायेन पळयत आसता. म्हणून आतां जें आमचें समाजाचें कार्य आसा तें खूब आनी खूब फुडें गेल्लें आसा. अशे जायते प्रोग्राम आमच्या समाजाचे थ्रू जायत आसा आणि तेच प्रोग्राम आतां आमी आमच्या मुरगांव समाजा भितरूनय आमी करपाचें थारायल्लें आसा आणि हे खातीर आमच्या सगळ्या नेते बांधवांचो आमकां सहकार्य जाय. 18 तारखेक आमी प्रसिद्धी आणि माहिती खाते तथा रवींद्र भवन बायणा आणि तसेच आमच्या समाजातर्फे आमी गरुड झेप हे नाटक रवींद्र भवन बायणा हांगा दवरिल्लें आसा. पूण सगळ्यांक विनंती करता सगळे शिवप्रेमी तशेंच मुरगांव तालुक्यांतले सगळे रविवासी की ह्या नाटकाक सगळ्यांनी येवचे आणि कार्यक्रमाचो फायदो करून घेवचो. आमी 18 तारखेक दवरला कारण 19 तारखेक तांचें एक नाटक आसा शिवाजीचेरूच आसा तें. 18 तारखेक आमी दवरला आणि सगळ्या मुरगांववासियां कडेन मागता की हें नाटक जें आसा हें प्रवेश शुल्क आसा म्हणजे ताका फी ताका टिकेट बिकेट कांय ना. सगळ्यां कडेन मागता की त्या नाटकाक गरुड झेप हें नाटक आमी दवरलेलें आसा. बरोबर 7 वरांचेर हो नाटक जें आसा तें सुरवात जातली. ह्या नाटकाक आमचे आमदार उपस्थित आसतले आमचे पदाधिकारी उपस्थित आसतले. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या नाटकाक तुमी उपस्थित रावचे.